गोंय राज्याचें नांव बदलपाचो वेळ आयला. कांय दिसां फाटीं आमी मुक्तीची 60 मनयली. तो म्हुर्त बरो आशिल्लो हें काम करपाक आनी आनीक एक पाटयेचें उक्तावण करपाक, पूण तो म्हुर्त आमकां मेळ्ळो ना. आतां म्हुर्त आसा तो फुडल्या वर्सा 30 मेक, जो आमचो घटक राज्य दीस जावन आसा. पूण घटक राज्याचें म्हत्व गोंयांतल्या खंयच्याच सरकाराक अजून कळूंक ना. 3000 वर्सां हें गोंयचें राज्य गोंयकारांनी चलयलें ना. तो अधिकार पयले खेपे घटक राज्य मेळ्ळें तेन्ना गोंय सरकाराक आयलो, गोंयकारांक मेळ्ळो. राज्य स्थापनेचो दीस महाराष्ट्र सरकार मनयता, कर्नाटक सरकार राज्योत्सव दीस म्हणून मनयता, पूण आमच्या गोंयच्या सरकाराक घटक राज्य दिसाचें म्हत्व अजून बुद्दींत वचूंक ना. कशेंय आसूं, केन्नाय बरो म्हुर्त मेळटा तेन्ना आमच्यांनी हे पाटयेचें उक्तावण करूंक जाता आनी गोंय राज्य म्हणून जीं उतरां आसात ते सुवातेर शेड्ड्यांचें राज्य अशीं उतरां घालूंक जातात. आयचे परिस्थितीक तीं फावो सारकीं आसात. आमच्या राजकारणांतले कांय लोक शेड्ड्यां भाशेन रंग बदलीत आसात. सकाळीं तांबडो, दनपारां 5वो, सांजवेळो हळडुवो. कोण खंयच्या रंगाचो तें कळना आनी आज आसा तो रंग फाल्यां उरतच म्हणपाची खात्री ना. कांय जाण अशे आसात की जे हाजे पयलीं 3 फावटी, 4 फावटी, 5 फावटी रंग बदलून आयिल्ले आसात. आनी जे आज रंग बदलतात ते फाल्यां बदलचे नात हाची खात्री कोण दितलो? कारण रंग बदलप ही तांची गरज, पूण तें एक व्यसनय जाता. शेड्डे रंग बदलतात आनी गोंयांतल्या राजकारणांत जे लोक रंग बदलतात तांकां ते आज अजापान पळयतात. कारण ते पसून इतले बेगीन रंग बदलनात. जे गतीन हे रंग बदलप जाता ती गती शेड्ड्यां कडेन पसून ना. म्हाका खात्री आसा गोंयांतल्या ह्या रंग बदलपी राजकारण्यांची आनी शेड्ड्यांची सर्त लायत जाल्यार गोंयांतलो राजकारणी जिखतलो आनी शेड्डो हारतलो. शेड्ड्याक रंग बदलपाक एक कारण आसता. वनस्पत भोंवतणची आनी पर्यावरण ताचे भोंवतणचें बदलता तेन्ना आपले जिवाची राखण करपाक तो रंग बदलता. पूण गोंयांतल्या राजकारणाचें कारण रंग बदलपाचें सामकें वेगळें. वनस्पत बदलपाची गरज ना, पर्यावरण बदलपाची गरज ना, कितेंच सरभोंवतणी बदलपाची गरज ना. फक्त ताजे मनांत कितें आसा तें म्हत्वाचें. आनी पुर्तुगेज भाशेंतलीं 3 उतरां वापरून हें ताजे मनांतलें कितें आसा तें आमच्यांनी पारखूंक जाता. हीं 3 उतरां म्हळ्यार के दा माईश. के दा माईश म्हळ्यार चड कोण दिता थंय. हो सगळो रंग बदलप पळय आसा तो चड कोण दिता थंय वचपा खातीर. आनीक तो स्वार्थ. त्या स्वार्था मुखार तत्व ना, धोरण ना, तत्व प्रणाली ना, विचार ना, कांय ना. कशेय रितीन सत्तेर पावचो इतलोच हेतू. आनी सत्ता कित्या खातीर? जंय तत्व ना, तत्व प्रणाली ना, धोरण ना, कांय ना, थंय राजकारण कसलें? थंय राजकारणाचो एकच अर्थ जाता धंदो. आनी धंदो हो फायद्या खातीर करपाचो आसता. धंदो करतना कशे रितीन आपल्याक फायदो जायत इतलेंच पळयता. बरो धंदो करपी मनीस बरे मार्ग वापरता, पूण कशाय रितीन पयसो करूंक सोदतलो मनीस धंद्याचो बरो आनी वायट असो दोनूय तरांनी उपयोग करूंक पावता. आनी एक फावटी धंद्यांत फायदो करप हो जसो हेतू जालो जाल्यार मागीर बेकायदेशीर रितीन जमनी विकप, नोकरी विकप, कमिशन घेवप हे सगळे प्रकार सुरू जातात.
आनी हे रंग बदलपा कडेन आनी ह्या असले धंद्या कडेन खूब लागींचो संबंद आसा. रंग बदलप कोणूय म्हणटलो वो जांबावलेचो गुलाल काय, थंय बसून अशे रितीन रंग बदलनात. होळयेक रंग लायतात पूण तोय बी वेगळो. म्हणटकच हो तिसरे तरेचो खेळ काय? हो खेळ न्हय, हो घात. आनी ह्या घाताचे भयंकर वायट परिणाम फुडाराक आमकां भोगचे पडूं येता. हाजो आनीक एक अर्थ आसा की 60 वर्सां लोकशाय भोगूनय अजून गोंयांतलो लोक लोकशायेक फावो तितलो परिपक्व जावंक ना, फावो तितलो मॅच्युअर जावंक ना. नाजाल्यार म्हाका सांगात, शिरोड्या आनी वाळपय दोन कडेन हे दोन मनीस एका पक्षाच्या तिकेटीचेर वेंचून येतात, राजिनामो दितात, दुसऱ्या पक्षाच्या तिकेटीचेर उबे रावतात आनी परत वेंचून येतात. आनी हे दोनूय पक्ष पयलो आनी उपरांतचो एकमेका विरुद्ध मतान, विचारान, तत्वप्रणालीन उरफाटे खंयच साम्य ना दोगां मदीं. म्हणटकच आज तूं एका रंगांत आसा, फाल्यां सारको उरफाटे रंगांत वता आनी लोक ताका निवडून हाडटा. हाजो अर्थच असो की लोकांकच लोकशाय कितें हें समजूंक ना. लोकांकच तत्वप्रणाली, धोरण हें म्हत्वाचें राजकारणांत हें कळूंक ना. हे रंग बदलप 3 पावंड्याचेर जाता. पयलो पावंडो वेंचणुकेचो काळ सुरू जातकच. हे रंग बदलपांत कायद्याचो भंग जायना. कोणाय खंयच्याय पक्षांत वचूं येता. खंयच्याच पक्षांत नाशिल्लो मनीस नव्या पक्षांत वचूंक शकता, वा एका पक्षांत आशिल्लो मनीस दुसऱ्या पक्षांत वचूंक शकता. थंय कायद्याचो भंग जायना, पूण थंय नैतिकतेचो, निश्ठेचो आनी तत्वाचो भंग जाता. तुजें तत्व कितें, तुजो विचार कितें, खंयचे दिशेन वचपाक तूं राजकारणांत भितर सरला, हें जर तूं विचार करून पळयना जाल्यार तूं एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत वता तो कसो? म्हणटकच जरी कायद्याचो भंग नासलो तरी लोकां कडेन हो थोडोसो विश्वासघात. कारण लोकांक तुवें तुजो रंग कितें तो काल दाखयला. आज जर तूं बदलता जाल्यार तूं त्या लोकांचो, जे लोक तुजेर विश्वास दवरतात ताजो विश्वासघात करता. दुसरी रंग बदलपाची पद्दत ही वेंचणूक जातकच. आनी ती हांवें जी 2 उदाहरणां दिल्यांत, शिरोड्या आनी वाळपयची, ताका लागू जातात. की एका पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून येवप, राजिनामो दिवप, परत वेंचणूक लडोवप आनी सारके उरफाटे तत्वप्रणालीच्या पक्षाचे तिकेटीचेर उबो रावन वेंचून येवप. हातूंतय लक्षांत दवरूंक जाय की कायद्याचो भंग जायना. कायद्याचो हांगा भंग जायना, कित्याक तो आपल्या आमदारकीचो राजिनामो दिता आनी मागीर दुसरी वेंचणूक लडयता. पूण प्रश्न येता तो नैतिकतेचो. काल तुवें कितें सांगिल्लें, फाटल्या इलेक्शनांत तुवें त्या पक्षाक विरोध केल्लो, ताजे दोश सांगिल्ले, ताजेर टिका केल्ली, आनी आज तूं त्याच पक्षांत भितर सरता आनी त्या पक्षाचो आमदार जाता. हें प्रामाणीकपण न्हय. तिसरो पावंडो आसा तो खूबच वायट, आनी तो म्हणजे तूं एका पक्षाच्या तिकेटीचेर वेंचून येता आनी दुसऱ्या पक्षांत तशा तशी उडी मारता. हांगा कायद्याचो भंग जाताच, त्या भायर नैतिकतेचो, निश्ठेचो आनी तत्वाचोय भंग जाता. कायद्याचो जो भंग जाता तो सादो न्हय, सादे कायद्याचो न्हय, तो संविधानाचो भंग जाता. कारण संविधानाचे 10वी अनुसूची सांगता की जो मनीस एका पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून येता ताणें पक्ष सोडलो की तो अपात्र जाता. ताणें दुसऱ्या पक्षांत वचूंक जाय अशें बसून ना. जे तिकेटीचेर तो निवडून आयला ते तिकेटीच्या त्या पक्षाचेर सदस्यत्व तो सोडटा, इतल्याचेरूच तो अपात्र जाता. आज आमचे विधानसभेंत
12 अपात्र आमदार आसात. मंत्रिमंडळांत अर्ध मंत्री अपात्र आसात. हे सरकार बेकायदेशीर रितीन चलत आयलां. आता न्यायपालिका ताका आळाबंद घालता जाल्यार पळोवया. पूण कायद्यांतूय दोश आसात. कायदो पयलो निर्णय घेवपाचो अधिकार सभापतीक दिता. तो केन्ना निश्पक्ष निर्णय जायना, निपक्षपाती निर्णय जायना. कायदो वेळ ठरयना सभापतीन कितलो तेंप तो अर्ज उशापोनो घालून न्हिदचो म्हणपाचो. आनी कायदो सांगना कसलीच शिक्षा अशे तरेचो लोकांचो विश्वासघात करतल्याक. म्हणटकच न्यायपालिकेन ह्या 12 आमदारांक जरी अपात्र थारायले तरी तांकां येता ते वेंचणुकेक उबे रावपाक मेळटा. हो त्या कायद्यांतलो दोश. ख्यास्त कडक आशिल्ली जाल्यार थोडोसो आळाबंद पडटलो आशिल्लो. तो आळाबंद आज ना. आतां हो रंग बदलपाचो खेळ हाजे कडेन फक्त खेळ म्हणूनच पळोवपाचें, मनरिजवणूच म्हणून पळोवपाची आनी घरांत बलकांवार बसून तांकां चार गाळी घालपाच्यो ना. इतल्यान प्रश्न सुटचो ना. कारण हातूंत गोंयचे फुडाराचें आनी गोंयकारांचें खूब मोठें लुकसाण जावंक शकता. कारण हांवें आदीं सांगलां तशें हें राजकारण लोकसेवेचें उरना. हें राजकारणूच उरना. हो धंदो जाता. आनी एक फावटी हो धंदो करपा खातीर कोणूय मनीस सत्तेंत गेलो की मागीर तो फक्त लोकांक बुड्डूंक लागता. तो सरकाराची तिजोरी रिती करूंक लागता आनी तो फकत आपलो स्वार्थ सोदता. गोंयकारां मुखार आज प्रश्न आसा तो हो की असलो लोक जर आमचे विधानसभेंत गेलो आनी ह्या लोकांचें सरकार आयलें किंवा सरकारांत हो लोक पावलो जाल्यार तें राजकारण सारकें चलचें ना. आनी जंय लोकशाही सारकी चलना थंय राजकारण सारकें चलना. आनी जंय राजकारण सारकें चलना थंय राजकारभार सारको चलना. खरें म्हळ्यार 60 वर्सां लोकशाही भोगले उपरांत, 60 वर्सां संविधानान दिल्ले सगळे अधिकार भोगले उपरांत, सगळीं स्वातंत्र्यां भोगले उपरांत आमी शाणे जावंक जाय आशिल्ले. आमी लोकशाही बरे तरेन चलोवंक जाय आशिल्ली. तर आमचें राजकारण सुदारतलें आशिल्लें. आनी राजकारण सुदारिल्लें जाल्यार राजकारभार सुदारतलो आशिल्लो. तो सुदारूंक ना. तो सुदारूंक ना. इतलेंच न्हय की आज भंय अशें आसा की हाजे फुडें अशे तरेचे रंग बदलपी लोक जर आमचे राजकारभार चलोवंक लागले जाल्यार आमी फोंडकुलांतल्यान फोंडाऱ्यांत पडटले. जर गोंय फोंडकुलांतल्यान फोंडाऱ्यांत पडूंक नाका जाल्यार आमी हे गजालीचेर विचार करचो पडटलो आनी हाजेर कितेंय तरी उपाय काडचो पडटलो. आमची रुळावेल्यान निसरिल्ली लोकशायेची आनी राजकारणाची गाडी परत रुळार हाडपाक. ती बुद्द आमकां ह्या वेंचणुकेंतल्यान जरी जाली तरी खूब जालें अशें हांव मानेन. तिसरे पावंड्यार रंग बदलपा संबंदान हांवें 2 देखी दिल्यो. त्यो एक शिरोडेची आनी दुसरी बाळपयची. पूण गोंयांत आनिकूय एक देख आसा आनी ती देख मांद्रेची. जंय एक राजकारणी मुळाक भारतीय जनता पार्टीचो आसता, मागीर काँग्रेस पक्षांत वता आनी काँग्रेस पक्षांतल्यान परत भारतीय जनता पार्टींत येता आनी तेच भशेन आमदार आसतना परत वेंचणूक लडयता ती दुसऱ्या पक्षाचे तिकेटीचेर. म्हणटकच हीं प्रकरणां वाडत वतात हें भंय आसा. आनी ती वाडत वचची न्हय ह्या खातीर लोकांनी कितेंय तरी करपाची गरज आसा. कायदो घडये हे बंद करूंक पावचो ना कित्याक सगळ्याच राजकारण्यांचो हो हेतू आसता. म्हणटकच लोकशायेंत शाणू जाले बगर लोकशाही सुदारची ना. लोकशाही सुदारले बगर राजकारण सुदारचें ना आनी राजकारण सुदारले बगर आमचो राजकारभार बरो चलचो ना. अजून वेंचणुकेक बरेच दीस आसात. हाजे मदीं आनीकय हो रंग बदलपाचो खेळ चालू उरूं येता. नवे नवे प्रकरणां वयर सुरू येतात आनीक तांचेरूय चर्चा आमकां घडये करची पडटली आनी ती त्या त्या वेळार करुया. आयचो हो विशय हांगाच सोंपयता.
पूण दर सप्तकांत आमी मेळुया. नवे नवे विशय येतात आनी नव्यो नव्यो गजाली घडटात. तांचेर चर्चा करुया. ह्या संबंदान तुमकां कितेंय सांगपाचें असलें जाल्यार अवश्य सांगचें, अवश्य सुचोवचें. देव बरें करूं.